आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण रोजगार योजना, वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी अनेक योजनाओं को उन्होंने लागू किया। धारा 370 का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक का खात्मा होना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का भूमि पूजन, ओबीसी आयोग का संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना, नागरिकता संशोधन कानून, सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण, जीएसटी, ये सभी निर्णय आने वाले समय में देश की गौरव गाथा के लिए नींव का निर्माण करेंगे। आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम देकर उन्होंने भारत को दुनिया के केंद्र में प्रतिस्थापित किया है। पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। आमच्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हांकां त्यांच्या पब्लीक सर्विसान जे ते काम करतात तेका आयज 20 वर्सां कंप्लीट जातात। म्हणजेच 7 ऑक्टोबर 2001 ह्या दिसा ते जेन्ना गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून वेंचून आयले, तेजे उपरांत फाटली 20 वर्सां जाली जावं गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आसत आनी तेजे उपरांत ह्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर म्हणून आसत। ते सतत निवडून येत आयिल्ले आसात आनी मुख्यमंत्री ते आयज प्राईम मिनिस्टर पर्यंत त्यांचो एक व्हडलो पॉलिटिकल इतिहास हे जे आसा, जर्नी जी आसा ती आमकां सगळ्यांक आयज पळोवपाक मेळटा। गुजरातान जेन्ना ते मुख्यमंत्री म्हणून गेले तेन्ना एका विशेष परिस्थिती भितर गेले, पूण आमी पळयतात की 13 वर्सां गुजरात राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना तांणी ज्या पद्दतीचो एक मॉडेल विकासाचो, गव्हर्नन्साचो सगळ्या देशांतल्या लोकां मुखार दवरलो, सगळ्या जगा मुखार दवरलो, तातूंतल्यान आमकां लक्षांत येता की गुजरात एक जगांतल्यान नंबर एक स्टेट म्हणून ह्या देशांतली म्हणून गुजरात राज्य जे आसा ते मुखार आयिल्ले आमी सगळे पळयतात। तेजे खातीर वेगवेगळे येवजण्यो तेणें हाडल्यो, वेगवेगळी कामां केली, व्हायब्रंट गुजराता सारकी समीट घडोवन हाडली, मोठ्या प्रमाणाचेर इन्वेस्टमेंट गुजराता भितर हाडली आनी त्याचो एक बेनिफीट हो गुजरात राज्याक जाल्लो आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा। आनी 2014 जेन्ना ते ह्या देशाचे प्राईम मिनिस्टर म्हणून म्हणजे 7 वर्सां पयलीं जेन्ना पयले फावट आयले, निवडून आयले आनी तेजे उपरांत जेन्ना तांणी लोकसभे भितर प्रवेश केलो, तेजे उपरांत फाटले 7 वर्सां भितर ह्या देशाच्या एकूण विकासा भितर ज्या पद्दतीचें काम नरेंद्र मोदीजी हांणी केल्लें आसा हें खरेंच तोखणाय करपा सारकें आसा। आमी पळयतात की लिडर जो आसता तो लिडर फक्त निर्णय घेवपी न्ही, जाल्यार निर्णय घेतल्या उपरांत तो इम्प्लिमेंट करपी आसपाक जाय आनी म्हणून एक डिसायझीव लिडर आनी घेतिल्लो निर्णय जो आसा तो इम्प्लिमेंट करपी, मुखार व्हरपी लिडर, अशा पद्दतीची एक इमेज नरेंद्र मोदीजींची आयज लोकां भितर आसा। आनी म्हणून देशांतले हर एक मनीस आयज नरेंद्र मोदीजी कडेन मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या आशेन पळयता की ज्या पद्दतीचे समाजातल्या सगळ्या सेक्शना भितर, जावं तो शेतकार आसतलो, जावं तो कामगार आसतलो, जावं ते महिला आसतले, जावं ते तरणाटे आसतले, जावं ते समाजातले बाकीचे गरीब घटक आसतले, गरीब कल्याणा खातीर वावुरपी अशा पद्दतीचो सरकार आनी गरिबां खातीर समर्पीत अशा पद्दतीचो सरकार हो फाटल्या 7 वर्सां भितर नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल आमकां ह्या देशा भितर पळोवपाक मेळटा। त्याच बरोबर ह्या देशाची इकॉनॉमी सुदारपा खातीर घेतिल्ली मारिल्ली पावलां आसात, ह्या देशाचे आमच्या बाकीच्या देशां वांगडा आशिल्ले रिलेशन्स हे बऱ्या पद्दतीन कशें जावपाक शकता तेजे खातीर केल्ली तेंची मेहनत आनी धडपड आसात,
हें सगळें आमी जेन्ना पळयता तेन्ना आमकां लक्षांत येता की नरेंद्र मोदीजींनी ह्या देशाक एक बऱ्या पद्दतीचें एक नेतृत्व फाटल्या 7 वर्सां भितर दिल्लें आसा. आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी हो दीस मनयतात तेन्ना 17 सप्टेंबराक नरेंद्र मोदीजींचो वाडदिवस जालो आनी तेजे पासून 7 ऑक्टोबर पर्यंत देशभरा भितर आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करता आसतना तेजो फाटलो उद्देश होच आसा की एक देशाक समर्पीत सेवे खातीर काम करपी गरीब लोकांच्या सेवे खातीर वावुरपी अशा पद्दतीचें एक नेतृत्व गुजरात पासून ते देशा पर्यंत आनी जगाक सुद्दां मेळिल्लें आसा. आनी एक जगमान्य अशा पद्दतीचो लिडर आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटा. आयच्या दिसा तांकां गोंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन गोंयच्या सगळ्या जनतेच्या वतीन नरेंद्र मोदीजीक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी देवा लागीं मागता ह्या देशाची सेवा करपा खातीर तांकां उपाट आयुश्य मेळूं, बरें आयुश्य मेळूं आनी हाजे परसय भरपूर सेवा ह्या देशांतल्या जनतेची तेंचे कडेन जावं, ह्या देशाचें नेतृत्व ते करीत रावूं अशा पद्दतीची एक आस्त हांव ह्या टायमाचेर बाळगिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.